मडगावच्या वेंडर्सांनी ॲडव्होकेट राजीव गोमसाच्या फुडारपणाखाला SGPDA प्रश्नावयल्यान मडगाव पालिकेक घेराव घातलो। SGPDAन जी पार्किंग सुवात राखीव आशिल्ली ती कॉन्ट्रॅक्ट प्रदर्शना खातीर दिल्या। राखीव पार्किंग सुवात व्यावसायिक उद्देशा खातीर वापरपाक मेळना। हातूंत जो कोण फितूर आसा ताका बेगिना बेगीन अटक जावची अशी मागणी ॲडव्होकेट राजीव गोम्स हांणी केल्या। RDX गोवा खातीर मडगावच्यान मंदार नायक। आज एका मार्केट सगळे लोक आयिल्ले मडगाव न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशन एक्चुअली पयर एक मनशाक एक एक्झिबिशन जे पळय कंडक्ट करता ताका एक एक्झिबिशन घालपाक परमिशन दिला। सो आय थिंक दिस वॉज इन रिटेलिएशन ऑफ दॅट, कित्याक तांणी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें की एक्झिबिशन्स घालपूच ना अशें म्हणून। पूण एट द लास्ट SGPDA मीटिंग इट वॉज डिसायडेड because SGPDA also requested us की तुम्ही थोडी तरी आमकां एक्झिबिशन्स घालपाक परमिशन दियात। सो वी केम टू अ कन्क्लूजन एट द मीटिंग that at least 6 exhibitions and about 15 days prior to any festival will not hold the exhibition. हे 6 exhibitions घालपाक तुम्ही परमिशन दिवचें अशें म्हणून। आता त्या जाग्याचेर फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स आय थिंक एवरी मडगांवकार फॉर दॅट मॅटर ऑफ हुएवर एंटर्स मडगांव एवरीबडी इज अवेर दॅट त्या जाग्याचेर एक्झिबिशन्स जाताली अशें। आय थिंक ऑलमोस्ट 8 to 10 years दीस हॅज बीन गोईंग ऑन। तेन्ना कोणाच्याच लक्षांत येवना म्हणटा आज एक खंयचो तरी हो पॉयंट आयलो। सो आय थिंक वेदर द लिगॅलिटी ऑफ दॅट आय थिंक हॅज टू बी कन्सिडर्ड। इवन आय कॅनॉट गिव यू ऑफेंड तूं जर म्हाका विचारलें जाल्यार आय कॅनॉट से ऑफेंड, बट आय थिंक इट इज समथींग वीच नीड्स टू बी डिस्कस्ड एंड अरायव्ड एट अ कन्क्लूजन। थिंग एक्झिबिशनाक तेगे लायसन्स चोयल जाल्यार थिंग बरयलो क्लियरली बरयलो आहा की परमिशन टू होल्ड एक्झिबिशन इन पार्किंग लॉट ऑफ SGPDA। सो मागीर कायदो चोयलो कायद्या प्रमाणे कितें आहा कशें आहा। सो ऑल द एक्ट्स दे क्लियरली शो दॅट इन पार्किंग एरिया कॅनॉट बी यूज फॉर कमर्शियल यूज। In parking area you cannot put any construction. It is parking for all the buildings. चोयल जाता like OSHA complex कितली building आहा थिंगा to cater to all the parking needs of all these people. The parking area दोल्या even if they decide illegally again, I will take this matter to the High Court and I will not stop. I will see. They don't know me what I can do. I will take each one of them to task. On a illegal resolution against the people, if it is passed, I will take each one of them to task. केस कोण ते करप्शन चार्जान त्यांनी भितर घातलं न्हू हे पार्ट कोण सुनपाना। ॲडव्होकेट राजीव गोमसा घेवन हे फुडें सरल्या कित्याक आमी कायद्याचे बाजून कित्याक विखवडत म्हणून। कित्याक फाल्यां आमकां खंयच्यान कोणें सांगलें आपयलें बाबा हें ना कायद्यान बसना म्हणून आमी कायद्याक SPD कडेन सगळे प्लान मागोवन थंय पार्किंग एरियेक हे सेल दितात। आनी मडगांवकाराची इतली परिस्थिती वायट आयल्या, लोक दुकानां भाड्या दिवन वयतात। लोक म्हणटा तुमी भाड्या कितें दिता, कित्याक आमकां कित्याक जायना आतां ऑनलायन जाल्या सेल जाता कंटिन्यू 15 दिसांनी एक म्हणून हेंच्यांनी आमकां फाटीं आपयलें आनी बंद करता म्हणून हांवें परत स्टार्ट केलें। हेजो अर्थ कितें आमी खंयच्या पार्टी आनी खंयच्या पॉलिटिकान वचना, कित्याक आमकां जो कोण पावता ताका आमी देव मानपाचो। हेजे फुडें सेल जायत जाल्यार आमी रस्त्यार येतले आनी हेजे फुडें कितें जाय जाल्यार आमची गरज आमी राजीव गोमसा घेवन फुडें आमगे टाकयेचे इश्यू आहा, मार्केटाचे इश्यू थोडे आहा, आमी तेका घेवन मुखार सरतले।